दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगळ बापा, परत या वरत्या वेळापासून आम्ही तुका अर्घां दिता. वै बापा, तू आमचो इतलो मोग करताय. तुज्या वरत्या मोगा पासून तुज्या पुताक ह्या संवसाराक धाडलोय आनी आमकां सुटका सोडून दिली. ह्या तुज्या वरत्या मोगा पासून आमी तुका अर्घां दिता. तितलेंच न्ही, तुजे कृपे खातीर आनी काकुलती खातीर आमी तुका अर्घां दिता. ह्या वेळार परत तुजें उतर आयकूंक आमी सांगता मेळ्ळ्या. ह्या वेळार पवित्र आत्म्या आमच्या मुखांतर तूं सताची उतरां तुजें उगडापण उलय. आमच्या मतीची चिंतना आमच्या तोंडा जावन येवनचे हर एक उतार ते तुजे जावन दी. ते हर एक उतार हर एकल्याच्या काळजा मनार रिगून तांची काळजा मनां परिवर्तन जावन हर एकली तांणी तुजे ते एक जावन दी. अशें हर एक उतार तुवें अद्भुता आश्चर्याक तीर करच्या बसोती हांव तुका अर्घां दिता. आनी सोंपेपणी सोंग ती सोंगसोडी जाणवाय दिवच्या बसोती अर्घां दिता. तशेंच हे उतार आयकूंक अटकळ करच्या सर वायट स्पिरिताक तुज्या नांवान हर एकल्याच्या काळजा मनांतल्यान भायर वचून जेजूच्या नांवान हांव तुका आज्ञा दिता. अशें हर एकल्यांनी हे जिवीत दिवचें उतार स्विकार करून तुज्या नांवाक महिमा जावन दिवंक मागता. हे मागणें करता तुजे पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या दिव्यवाणी विक्षकानो, तुमकां सर्वांक देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. फाटल्या हप्त्यान आमी मोगा विशयांत शिकल्या. आमच्या जिवितांत जायते समस्या येतात. ह्या समस्येक जायतीं कारणां आसतात. पयल्यान पयलें आमी 3 संगते विशयांत आमी नियाळ करया. पूण आज एका विशयांत आमी चड देवाच्या उतरां मरिफात नियाळ करया. पयल्यान पयलें आमच्या जिवितांत कश्ट येवंक आमी घेवचे निर्धार कारण जावन आसात. दुसरें, आमच्या मोगाच्या व्यक्ती मुखांतर आमच्या जिवितांत समस्या येवंक अवकाश आसात. तिसरें, आमच्या जिवितांत वायट सक्ते जावन आमकां समस्या येतात. आज आमी नियाळ करया आमच्या जिवितांत आमी घेतलेल्या निर्धारा वरवीं आमी खंयच्या परिस्थितीक पावता. जर तर त्या परिस्थिती जावन आमी फाटीं येना जाल्यार आमचें जिवीत कितें जाता. जर तर त्या परिस्थिती जावन फाटीं येवन आमी पश्चाताप पावता, आमच्या जिवितांत आमी कितें वगडयलां ताच्याक आमी धोर्ते मापान फाटीं जोडूंक शकता. तुमी आयकलां जावंक पुरो जायते फावटी वेंचीक पुताची ओंपार. ह्या ओंपारी मुखांतर देव आज आमकां खंयच्या विशयांत शिकोवन दिता तें आमी समजूंक प्रयत्न करया. त्या देखून बायबल आसल्यार काडा तुमच्या लागीं लुकाचो 15वो अध्याय 11वी वळदावन म्हणटा, वेंचीक पुताची ओंपार. उपरांत तो सांगी लागलो, एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हणलें, बाबा, म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटोवन दिली. पळया मोगाच्यानो, हांगा एका बापायक 2 पूत आसले. तो कितें करता, एकलो तांचो धाकटो पूत बापाय लागीं येवन सांगता, म्हज्या आस्तीचो वांटो म्हाका दी. पळया कसलें मोन त्या पुताचें. पूण बापूय फाटीं फुडें कितें करिना. तो खालें करता, आपली आस्त दोगांय पुताक वांटोवन दिता. म्हणजे पळया, ह्या संवसारांत समस्या येवंक कारण हांवें घेतलेल्या निर्धारा वरवीं. पळया, हो पूत बापाय सांगता आसतना कितलो संतोशान आसलो. ताच्या कुशे प्रमाणे तो जियेतलो. हर एका खंत बेजाराय नाटल्या बरी ताचें जिवीत बऱ्या तरान सारून आसलें. केदाळा ताका आशा जाली. म्हणले ह्या संवसाराचेर नदर गेले. ताचे हेर व्यक्ती, हेर फ्रेंड्स खंयच्या रितीन जियेता ते पळोवन तो ताका भुल्लो. आनी तो खालें करता, तांचे बरी म्हाका जिवीत जियोंक जाय. ह्या बापाय सांगता रावल्यार म्हज्या जिवितांत म्हजें स्वातंत्र्य हांवें उपयोग करूंक जायना. त्या देखून तो एक निर्धार घेता, आपल्या बापाय जावन पयसो वचूंक. तितलेंच न्ही, बापाय लागीं सांगता, म्हज्या आस्तीचो वांटो म्हाका दी.
जेन्ना बापायन पुताचे हे उलोवणें आयकलेस कितें केलें, दोगांयची आस्त वांटून दिले आनी मुखार कितें जाता पळया, 6 दीस गेले नात, धाकट्या पुतान आपले आस्त बदीक पुरो विकले आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्या गांवाक बायसन गेलो. उपरांत ते मस्तीन जिवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो. पळया, बापाय सांगात आसतना तो बऱ्या रितीन आसलो. मुखार कितें जालें, बापायन वास्त पुरो वांटून दिल्या उपरांत इल्लो थंय पळयलो, ताज्या उपरांत खाली गेले. बरो संदर्भ मेळ्ळेस आपणाची ताणें आस्त विकली, तातूंत मेळ्ळलो दुडू घेतलो आनी तो पयशिल्या गांवाक गेलो. म्हणजे ताका ताची खुशी करूंक जाय आसलें. एक उडास जोरीचे आमच्या जिवितांत देवान आमकां स्वातंत्र्य हर एका मनशाक दिल्या. तो आमच्या स्वातंत्र्या विरोध वचना, पूण ताचे एक उपरांत कितें जाता म्हळ्यार आमी खंयचो निर्धार घेता ताच्या उपरांत कितें तें फळ येता या प्रतिफळ येता ताका काले म्हणटात विसवण ना. ते आमच्या जिवितांत आमी अनुभव गरजेचो पडटा. जायते फावटी आमच्या जिवितांत ती यशस्वी जाता. म्हणजे ह्या वपारेंत वेंचीक पुताचो बापूय म्हळ्यार देवा सारको जावन आसा, देव म्हूण आमी चिंतेत. केन्ना तो बापाय सांगत आसलो ताच्या जिवितांत कितेंच तें उणेंपण नासलें. केदाळा तो बापाय तावन पयस गेलो, ताच्या जिवितांत ताची खुशी करूंक लागलो. ताच्या कुडीच्या वदन्या प्रमाणे जिवंक जाय आसलें, ह्या संवसाराक लागून ताका जिवंक जाय आसलें. ताच्या निर्धारा वरवीं ताच्या जिवितांत ताणें समस्यार पडचें पडलें. त्या देखून पळया मुखार कितें सांगता पळया देवाचें उतार. ताचे लागीं आसलेले सगळे उगडोवन खबर जाताच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. पळया, सारके वेळार कित्याक तो वचून ते मस्तेन जियेलो, ताचे कुशे प्रमाणे जियेलो, ताच्या कुडीच्या वनवणे प्रमाणे ते जियोंक लागलो. कितें जालें उपरांत ऐन वेळार इतले मस्तेन जियेतना ताचे कडेन आसलेलो दुडू पुरो ताणें विबाड केलो आनी त्याच वेळार त्या गांवांत एक दुकोळ पडलो. पण आमच्या जिवितांती जायते फावटी अशेंच जाता. जर तर आमच्या जिवितांती आमी देवा लागीं म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक सुरू केल्यार आमच्या जिवितांत आमी देवाच्या हजरपणान आसता. तेन्ना आमच्या जिवितांत खंय आमी चुकून गेल्यार आमी फाटीं येवंक शकता. जर तर आमी देवा तावन पयस येता म्हणजे ताच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मानिना, आमची खुशी करता, तेन्ना आमच्या जिवितांत जायते फावटी एले दुगोळ पडटात. त्या देखून जायतो लोक आज संवसारांत कश्ट जाता. कित्याक म्हळ्यार तांणी घेतलेल्या निर्धारा वरवीं हांवें वडोल सांगल्या बरी, निर्धार घेवंक हर एकल्यांक खाली म्हणटा फ्रिडम आसा, पूण ताचे जावन येवचो प्रतिफळ तो कोणायक चुकोवंक जायना. कित्याक आमी निर्धार घेतला तशेंच फळ आमकां येता. म्हणजे आमी ॲपलाची बियो गेल्यार ॲपलात पाटी येतात, मोसंबी गेल्यार मोसंबीत येतात, मोसंबी गेल्यार ॲपलाची मेळनात. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी कितें करता ताचें फळ आमीच भोगचें पडटा. पळया, वेंचीक पुताच्या जिवितांत कितें जालें, बापाय सांगता ताका कितले संतोशान रावयत आसलो, पूण ताणें निर्धार घेतलो ताची खुशी करूंक. मुखार कितें जालें, ताका मस्तेन जियेलो, आपलो दुडू पुरो विबाडलो आनी निमाणें दुकोळी पडलो आनी ताची परिस्थिती खंय येवन पावली. पळया, मुखार दुकोळ पडलो. तो आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणींत सांपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेतापटांत दुकरांक सोरोंक धाडलो. पळया, खंयच्या परिस्थितीर आसलो तो पूत. बापाय सांगता कितलेशे बरे खावन जेवन गमतमान आसलो. हांगा कितें जालें, ताची खुशी करून आपणाचें पुरो विबाडलें. तितलेंच न्ही, निमाणें खंय पावलो तो एक भाटकारागर. भाटकारान खंयचें काम दिलें ताका, दुकरांक पळोवचें. पळया, खंयच्या स्थिती जावन खंय जावन पावलो. पळया, आजूय तुमी जायते फावटी संवसारांत पळयतात, जायते लोक उन्नत स्थानाक येतात, मागीर कितें जाता, ह्या संवसाराक भुलोवन, संवसाराक आनी ताच्या कुडीच्या ओडण्याक भुलोवन कितें पुरा तांकां देवान दिल्लें, देवातान पयस गेलेच ते होगडावन खंयच्या स्थितीक पावतात. त्याच रितीन जालें ह्या पुताची, वेंचीक पुताची. पूण कितें जालें मुखार पळया, शेतापट दुकराक सोरूंक धाडलो. दुकरांनी कावचो सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. ते पळया, इतलो दुकोळ पडलो की खावंक जेवंक कांय ना, पयशे कांय नात ताच्या लागीं कितेंच ना.
ताच्या तेदाणा ताका कितें भूक लागता न्हू तो कितें करता खाले म्हणी दुकरा घालचे सांगो म्हणी खावया म्हणजे म्हणटा पूण तेय ताका खावंक मेळना. पळया ताची गत खंय मेरेन पावली. हेका कारण कोण देव गी सैतान गी कोण जायते फावटी आमच्या समस्याक आमी देवाक आनी सडाव जावन आमी सैतानाक दोसता ना. आमी कोणायक दोसोंक जायना. एका निर्धार हांवें घेतलो जावन आसा. तुमी पळयला जावं पुरो उत्पत्ती ग्रंथार पयले फावटी पाताक करतना कोणीय आपणाची काले म्हणटात सूक वळखून घेवनात. खाले गेले येवेन सरपाक नाडले, आदावान येवे गेले. ह्या रितीन आमी खंयचे निर्धार घेता त्या निर्धारा वयर ताजे आमकां आमच्या जिवितांत फळ पळोवंक मेळटा. त्या देखून आमी कोणायकी दुसोंक जायना. हांवें सांगलां उडास दवरा हर एकल्यांकी देवान स्वातंत्र्य दिला. ते स्वातंत्र्य हांव खंयच्याक उपयोग करता देवाच्या उतरा प्रमाणे गेल्यार ताचें फळ हांव अनुभव करता. पूण देवाच्या उतरा विरोध म्हज्या कुडीच्या वडण्याक ह्या संवसाराक लागून हांव जियेल्यार म्हज्या जिवितांत ताचें फळ हांवें अनुभव करचें पडटा. पळया वेचीक पुताची ओपारेन ताची परिस्थिती खंय जावन खंय पावलो. निमाणें कितें जाता हेच्या विशीं आमी नियाळ करया. पळया शेताप दुकरांनी खावचो सांगो पुणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना. शेकी ताका बोध आयली. पळया हें गरजेचें मुगाच्यानो. केन्ना म्हणसर आमच्या जिवितांत आमचें बोध येना, आमच्या जिवितांत आमी फाटी येवंक साद्यना. देवाचें उतर सांगता शेकी ताका बोध आयली. इंग्लिशार बरयला ही केम टू हिज सेन्सस. केदाळा ताच्या इंद्रियाक तो फाटी आयलो. तेन्ना आमकांय आमच्या जिवितांत बोगाजे हांव खंय चुकून गेला, म्हजें कितें खंय करेक्शन करूंक आसा, तेन्ना मात मनशाक फाटी येवंक जाता. तुमकां एक म्हळ्यार देव कितें म्हळ्यार जायते फावटी मनशाक वॉर्निंग दिता. तो कोणा मुखांत म्हणी दिता, एक ताच्या उतरा मरिफात ह्या हेरां मुखांत. पूण तें हांव कान घेयना जाल्यार म्हज्या जिवितांत कितें जाता ताचे खाली म्हणटा परिणाम हांवेंच भोगचे पडटा. तुमकां सांगचें जाल्यार एक ल्हान घडीत हांव बरें एक टू व्हिलर बायक आसा. बायकार येतना ते चड यूज करना. खाली जातालो केदाळ येतना ताची चेन आसूं आवाज येवं नासलो. हांव आवाज येतना खाली करतलो आज ना फाल्यां पळया अशें 2-3 दीन 2 हप्ते लागपाक गेले. पूण हांवें ते चेन समाप्त करूं ना. मागीर एक दीस निर्धार केलो वचून चॅक करया टायट करया म्हूण. परतना तो काले म्हणलो आनेकलो म्हजो फ्रेंड म्हळ्यार तो म्हणलो एडजस्ट करता म्हणलो. एडजस्ट करतना कितें जालें तो म्हणलो एडजस्ट करूंक साध्य ना, तूं गॅरेजीक दवर म्हणलो. हांवें गॅरेजीक वचून दाखयलें. तो काले म्हणलो पळयता एडजस्ट करूंक जाता गे म्हणून. पळयलो एडजस्ट करूंक तोय जायना म्हणलो. ते काले करी ताची गांस काडचें म्हणलो. गांस काडून जॉयंट करीचें म्हणलो. जायत म्हणलें. गांस काडून ताका ताणें जॉयंट करून दिलें. ताच्या उपरांत समज जालें. हांवें सांगचो उद्देश इतलोच तर हांवें तो आवाज येतानाच सारकें केल्ले तर तो गांस काडचो संदर्भ मेळनाटलो. या आनीक हांव कंटिन्यू केल्लें तर ताचे चड कस म्हाका येता आसलो. सममू म्हणजे देव आमकां जायते फावटी काले म्हणटा हेरां मुखांत आमकां संदेश दिवन आसता, जागोवणी दिवन आसता. जर तर ते हांव आयकनाटल्या बरी केल्यार म्हज्या जिवितांत मागीर एक कुडको काडचें पडटा. कुडको काडून येवच्या पयलेच जे जावच्या पयलेच आयल्यार तो वेळी उरता आनी तुमचें तें कितें वगडायलां तेंय फाटी वचना, तुमचें हित आसता. जर तर हांव एक कोणेंय सांगलें आयकून फाटी येना जाल्यार कुडको काडल्या उपरांत आयल्या उपरांत ताचे परिणाम हांवेंच भोगचे पडटा. त्या देखून उडास दवरा देव आमच्या स्वातंत्र्या विरोध वचना. तो हर एकल्यांक ह्या संवसारांत बचाव करूंक आयला. कळ्ळें गे. त्या देखून कोण आमकां जावगोण दिता तेन्ना आमी देवा थंय पश्चाताप पावोन फाटी आयल्यार बरें. जर तर आमी फाटी येना जाल्यार तो ताचेच रितीन फाटी हाडूंक ताका कोत्ता. पूण एक उडास दवरा देव आमकां शिक्षा दिना. हांवें घेतलेल्या निर्धाराचें फळ हांवेंच घेवचें पडटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून हांगा कितें म्हणटा पळया शिकी ताका बोध आयली आनी आपणा इतल्याक तो म्हणलो पळया म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळ्याचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात. आतां बोध आयली ताका. बोध येतना खाली म्हणटा बापायच्या घरांत सांबाळ्याचे मनीस. तो असो पोत कळ्ळें की वैचीक पोत. तो म्हणटा म्हज्या बापायचे सांबाळ काम करताले मनीस कितले खावन जेवन दादोशी आसात. हांव कितें आसा
काण नासतना पोटाक नासतना मरता त्या रितीन तो ताका भोगले म्हळ्यार ताच्या जिवितांत ताणें बापायचो मोग अणभव सुरू केलो. तेतूनय आमच्या जिवितान देवाचो आमी मोग अणभव करता. देवान आमच्या जिवितांत कितें पुरा करून दवरला ताच्या विशयान आमी समजणी जोडटा. तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी बरें पळोवंक साध्य आसा. पळया आसात. आनी हांव हांगा बुकेन मरता म्हणटा, हांव आतांच उठून म्हज्या बापायसाची वेता आनी म्हणटा, बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारले. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणून लेख. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. पळया शेकी ताका बोध आयली म्हणणे तो निर्धार घेता, हांव आतांच उठून म्हज्या बापायसाची वेता. जायते जण कितें करतात म्हळ्यार आपल्या जिवितांत मतेर चिंतात, वय वसाजे हांवें करेजे, पूण ह्या पुतान अशें करूं ना. कितें निर्धार घेतलो ताच्या सवेत आनी मेटा खाण गेली. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी खाली करता, निर्धार खाण घेता पूण मेटा काडिना. तेन्ना म्हणच्यार आमच्या जिवितांत आमी मेटा काडिना. आमी कितें पुरो आमच्या देवान आमच्या पासून करून दवरला तें आमच्या जिवितांत आमी अणभव करूंक शकना. पळया तो म्हणटा बुकेन मरतना कितें म्हणटा, म्हज्या बापायच्या घरा कितलेशे कामाचे जण खावन जेवन दादोशी आसात. हांव हांगा कितें बुकेन मरता आनी तो म्हणटा आतांच हांव उठून येतलो आनी सांगतलो बापाय लागीं, हांवें बापा तुजेर देवाचेर आनी म्हज्या बापाचेर हांवें पाप आदारला. म्हाका तुज्या पुता बरी न्ही, एका साकरा बरी लेख. उठून तो निर्धार घेता, तो पाश्चाताप पावता. पळया मुगाच्या न्हू पाश्चाताप म्हळ्यार कितें. जायते फावटी पाश्चाताप म्हळ्यार आमकां संवय जाल्या आमचे पाताक वचून सांगचे पाताक ओळखूचे. पाश्चातापाचो अर्थ असो की तुमचे चिंताप सोडून लोवर थिंकींग काडून देवाच्या उतराचे चिंताप घालचे. समजलें की केदाळा म्हणटा तुमचे चिंताप बदला ना, तुमच्या जिवितांत बदलाव येवंक साध्य ना. ताका म्हणटा देवाचे उतार शेकी ताका बोध आयली आनी चिंतले मतेर हांवें करचें रॉंग, हांवें कितें करचें आतां फाटी येजे. केन्ना ताचे चिंताप ताणें बदलिल्ले आनी ते कालले चिंताप बदले, ताची उतरां आयली आनी त्या प्रमाणे ताच्या जिवितांत तो मेटा कोण बापायसाची गेलो. पळया मुखार कितें पळया कशें जाता पळया. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापायसाची पाटी भायर सरलो. पूत घरांत पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो, ताचे काळीज सुसुरले. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. प्रेज गॉड हालेलुया. पळया कितें केलें वेचीक बुदान मुखार वचून यू टर्न मारलें. पळया जर तर आमच्या जिवितान आमी यू टर्न मारना मुखार वेता आनी की त्या स्थितीन खंडीत जावन आमी पडटा. केदाळ ह्या पुतान यू टर्न मारले, फाटी आयलो बापायसाची. बापायन खाले गेले, पयस जावन पळयलो, कांय एक उतार उरो ना. बापाय राखून आसलो मोगाच्या न्हू. पयस जावन पळयले तो कितें गेलो, धांवून वचून वेंग मारली, उमो दिलो, एक उतार उरो ना. पळया बापायचो मोग तो जावन आसा देवाचो मोग मोगाचे न्हू. जर तर आज तुमच्या जिवितांत तुमी कितलेय वायट कितलेय पाताळ करून आसा बरो, पूण भियेनाकात. जर तर तुमी आज पाश्चाताप पावतात, तुमचे चिंताप सोडटात, देवाचो मोग कितें म्हूण समजून काडून घेतात, जर तर तुमी फाटी येतात, खंडीत जावन देव तुमचे पयलेचे लायक विसारिना. पळय हांगा क्लियरली बरयला, बापायन कांय एक उतार म्हणला. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापायसाची पाटी भायर सरलो. पूत घरांत पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो, ताचे काळीज सुरसुरले. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो. पळय एक उतार सांगूं ना, ताचे काळीज सुरसुरले, वचून वेंग मारली. त्या देखून तुमी गळे करिनाका. तुमच्या जिवितांत कितलेय समस्या कितले वायट तुमी आदारूंक बरो, पूण देव ते लेखाक दवरना. जर तर तुमी पाश्चाताप पावतात, देवाचो खरो मोग अणभव करतात, खंडीत जावन तो तुमकांच ह्याच रितीन काले म्हणटात सन्मान करता, तुमकां येवकार करता. कळ्ळें की त्या देखून फाटी फुडें पळयनाकात. पाश्चाताप पावा, तुमचे चिंताप बदलया आनी देवात येया. तेन्ना तुमी देवाचो तो मोग अणभव करूंक शकतात. आनी तितलेंच न्ही, पळया मुखार कितें जाता पळया. तोड पुतान म्हणलें, बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारले. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हूण म्हणूंक हांव योग्य न्ही. पळया वो ते पाश्चात उतरां उलयता, पूण बाप ते गण्य करता की खंयचेय ना. बाप कितें म्हणटा पळया मुखार, पूण ताणें कितें सांगलें तें ताणें लेखा कोण. पूण बापोय आपल्या साकरांक आपोवंक सांगी लागलो, वेगी वसा आनी आसल्यान उत्तीम दोगलो आनी ताका नेसया. प्रेज गॉड. पळया तो सांगून आसा जाल्यार तो काय म्हणटा, पूण ताणें तें करूं ना. आपल्या साकरांक सांगलें, काले गेला
असल्यान व्हरतो उत्तीम दोगलो आनी ताका नेसया. पळया बापायचें काळीज पळया. मोगान हारोवन दवरलो, उमो दिलो, मोग दाखयलो, तितलेंच न्ही दोगलो घालो. पळया दोगलो म्हळ्यार कितें? दोगल्यांत 2 टायप आसा. आयजया ग्रंथार तुमी वाचल्यार 61 वाक्यांत 10वी ओळ म्हणटा तातूंत हांव सरस परत संतोस्तलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवा ते उलासतो, कित्याक मुकोटो नेटयल्या एका न्हवऱ्या बरी आनी भांगारान शृंगारयल्या एका व्हंकले बरी ताणें म्हाका थाराणाच्या वस्त्रांनी आनी प्रामाणीकपणाच्या शेलान म्हाका गुठलायला. पळया हांगा काले म्हणटा नित्यवंतपण, रोबाबो काले म्हणटात रायचियसनेस, कळ्ळें की, आनी सल्वेशन, गार्मेंट ऑफ सल्वेशन म्हणटात, कळ्ळें की. 2 नमुन्याचे आसात, गार्मेंट आनी रोब. गार्मेंट म्हळ्यार आमी भितर घालता वस्तू, समजली. सल्वेशन हांगा कितें केलें? दोगलो घालो. काले म्हणटा रोब ऑफ रायचियसनेस, तेच म्हळ्यार रायट स्टँडींग वीथ गॉड म्हणटात. ताचेच नित्यवंतपण आमकां दिता. केदाळ आमी पश्चातापण पावून फाटी येता तेन्ना कितें जाता? परत पयल्यान पयलें तो मोगान आमकां रायता, तसोच न्ही उमो दिता आनी आमकां दोगलो घालता, नित्यवंतपणाचो दोगलो घालता. पळया मुखार कितें जाता पळया. दोगलो आनी ताका नेसया आनी ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयाक मोचे घाला. पळया मुदी घालता. मुदी कित्याक घालता? तो अधिकाराचो संकेत जावन आसा. पयलींच्या काळार रायांच्या हातार मुदी आसताली, तातूंत कितें आसलेलें? मोर आसताली. तांणी कितें करताले? खंयचेय काले डॉक्युमेंट काले आयल्यार ते मोर तातूंत दामोन ताका सील घालताली, अधिकार, कळ्ळें की. त्या रितीन मुदी घालता म्हळ्यार परत ताका अधिकार फाटी दिता. कितें ताणें वगडायला तसो संबंद ताका फाटी दिता. आनी कितें घालता? पांयाक मोचे. मोचे कित्याक आमी घालता? कितेंय आमकां लागान हाडल्या बरी, भायर सरतना कितेंय पांयाक आनाव जायना हाडल्या बरी, कांटे या पातोरू. त्या तरीक परत आमी देवा थंय येताना पश्चातापण, परत आमकां खंयचेय संवसाराचे वायट पुराय कितेंच लागान हाडल्या बरी तें आमकां रक्षण मेळटा. आनी एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत तुमी वाचल्यार कळटा, तातूंत बरयलां एफेसियन 15 कितें बरयलां? समाधानी सुवार्ता प्रगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयाचे मोचे जावं म्हणटा देवाचे उतार. केदाळ आमी परत येता, आमकां समाधानाचे उतार हेरांक दिवचे व्यक्ती जावन आमी बदलता. कितें आमी घेतला तेचं समाधान देवाच्या उतरां मरिफात ह्या शुभ वार्ते मुखार आमी हेरांक दिवचे व्यक्ती जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आमी कोणेय गळे करची गरज ना मोगाच्यान. जर तर आमच्या जिवितांत कितलें आमी वायट केलां जावं पुरो, भिवूंची गरज ना. देव काकोळटार. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता ह्या 15व्या अध्यायांत तुमी वाचल्यार पयली ओळ येता म्हणटा, आतां साबार सुंकादारांनी पातकी जेजूची शिकोवण आयकूंक ताचे सशी वेताले. हे पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणायतल्याक अशे परपोरूंक लागले. मनीस पातक्यांक येता आनी तांचे सांगाता जेवकी जेवता. पळया जेजू सांगाता कोण आसले ताचे शिकोवण आयकूंक? सुंकाहार पातकी. त्या म्हणजे ह्या बसत जेजू ह्या संवसाराक आयलो पातक्यांक बसत, आमकां सुटका सोडवून दिवच्या बसत. ताणें आमचे पातां खाण गेले, ताचे बोगसाणें, ताचें नित्यवंतपण आमकां दिलें. समजलें की हर एक ताणें आमचे बसत केले. तो गायलो कित्याक? ताच्या गायार आमी गूण करच्याक. आमची लज ताणें खाण गेलो विणगे मोरावन. आमचे जे शिराप हर एक ताणें खाण घेवन आमकां अब्रामाच्या आशिर्वादांनी भरल्यात. त्या देखून जेजू सांगलें संपादलें, इट इज फिनिश. म्हळ्यार अर्थ आमच्या जिविताक कितें पुरा करूंक आसा हर एक ताणें कर्ण मुग्धो जाला. ह्या वेळार कितेंच आमी करचें म्हणना, ताणें कितें केलां तें आमच्या जिवितांत मी सत म्हणून आमी जिवंक आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. आनी तितलेंच न्ही, मुखार पळया, सर बेसो एक फाटको हाडून मारा, आमी खावन जेवन गम्मत करया. पळया बापायचो मोग सर बेसो काले बागेटो न्ही, सर बेसो एक फाटको हाडून मारा, आमी कितें म्हणटा गम्मत करया जेवन खावन. कित्याक ओ म्हजो पूत मॉर्न पावलो, तो आतां जिवंत जाला, सुकोवन गेल्लो तो आतां फाटी मेळ्ळा. अशें पेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. पळया कितें जाता, कितलो संतोश. पळया ताकाच म्हणटा देवाचे उतार. केदाळा सरगाराजांत संतोश जाता. गोता की देवाचे उतार सांगता त्या 15व्या अध्यायांत 10वी ओळ म्हणटा, तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रडून जिनी बदलतल्या एक पातक्या विशांत सर्गी देवाचे दूत संतोश पावताले. आमी चिंतलां हांव तें करता, हें करता, मागण्या करता, पुराय करता, बिसा करता, तें करता, ते देव खुशी जाता. ना, कोण एकलो मनीस आपले पाताक रडोवन चिनी बदलता, ताची चिंता बदलिता
आनी देवाचो मोग अनुभव करून पश्चाताप फाटी येता तेन्ना सर्गार संतोश जाता. जर तर सर्गार संतोश जाय जाल्यार म्हजें जिवीत हांवें बदलूंक आसा. जिवीत म्हज्या सक्तीन बदलूंक साध्य ना. केदाळ हांव हे देवाच्या उताच्या उजवाडाक येता, त्या उजवाड हांव चलता, तेदाळ हांव काळो गादावन पयस 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 वचून त्या उजवाडाचें जिवीत हांवें जिवीत जिवंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया मुखार कितें जाता पळया. हेणें तसो व्हडलो पूत शेतांत आसलो तो फाटी येवन घराशेशी पावतना नास आनी संगीत ताच्या कानांत पडले. पळया जायते फावटी आमी वेंचीक पुताच्या वपारीचेर त्या वेंचीक पुताच्या विशयांत मात उलयता, पूण ह्या पुता विशयांत आमी चड कितें म्हणून आमी समजून घेना. पळया आज आमकां कितें देव संदेश दिता पळया. सक्रां मदल्या आपूण विचारलें कितें गजाली म्हणून ताणें विचारलें. सक्रान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला, तो शाबीत फाटी आयल्या खातीर तुज्या बापायन एक फटफडीत फाटको मारला. प्रेज गॉड. काल म्हणटा तो व्हडलो पूत आसता घरांत, तो काल कामादान फाटी येताना हांगा संतोश नास बुरा ताच्या कानार पडटाना तो भितर वचना. तो साखराक आपूण विचारता कितें गजाल, कितें गम्मता, कितें हे बोबाट आयकता. काल म्हणटा तो तुजो भाव फाटी आयला, त्या देखून बापायन केलें म्हणल्यार फुटफुडीत एक फाटको मारला. हे आयकून पळया कितें जाता पळया. भाव आयलो, तो शाबीत फाटी आयले खातीर तुज्या बापायन एक फुटफुडीत फाटको मारला. हे आयकताच तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वसना जालो. तो म्हणटा बापोयस भायर येवन ताका बळोवंक लागलो. प्रेज गॉड. पळया ओ पूत पळया, हे आयकताच ताका संतोश जायचे आसले, तो खालें करता. हे आयकून ताका रागार जाता. पळया आमच्या जिवितांत आमी अशेंच तरेन ह्या व्हडल्या पुता बरी आमी चिंता, आमी बापाय सांगाता आसां, आमी मिसाक येता, आमी मागण्या म्हणटा, सकट करता, ते करता, हे करता, पूण एकलो भाव वायटात बरें येताना आमी संतोश पावचे की रागार जायचे. आमी खंय खालें करता, रागार जाता की संतोश पावता. हेरांचे बरेपण पळोवन संतोश पावता की आमकां मोसोर जाता गी. पळया हो खालें करता, हे रागार जालो. तो बापाय सांगत आसलो, बापाय सांगत इतले ताणें खाम केला. बापाय कोण कितें गोत्ता आसलें, पूण ताचें पळया ताचें मन पळया, ताचें काळीज पळया. त्या देखून देव उडासतोरा देवान पळोवन आमचें मन आनी काळीज. मनशांनी मात भायर पळयतात, पूण देव आमचें मन आनी काळीज पळयता. त्या देखून तुमकां गोत्ता उत्पादी ग्रंथार गेल्यार कायनाची आनी आबेलान दोगांयनी देवाक बली भेटयली, पूण आबेलाची कानीक देवाक मानवली. कित्याक आबेल देवाक मानवलो म्हळ्यार ताचें मन काळीज नितळ आसलें. त्या देखून ताणें कितें भेटयलें देवाक मानवलें, पूण कायनाचें मानवंक ना. जायते फावटी आमी चिंता, भायल्यान आमी 4 जाणां मुखार बरें आला उला कर नासता, पूण आमच्या भितर कितें म्हणटा ताका खापाटी म्हणटा. खापाटी म्हळ्यार गोत्ता की भायर एक भितर एक. भायल्यान नाटक करचे कशें एक्टींग करतात, पूण तांच्या निज जिवितांत तशेंच आमचें जिवीत जावन आसा. जायते फावटी पळया ह्या पुता बरी रागार जालो आनी खालें म्हणटा पळया पेटलो आनी घरा भितर वचना. तो वटा बापाय भायर येवन ताका बळोवंक लागलो. रागार जाल्यार पळया बापायचो मोग पळया मोगाच्यानो. हांगा बापाय म्हळ्यार देवाक हे केला. बापायचो मोग पळया, तो येवन बळयता ताका, समजणी दिता, समजता तुजो पूत म्हजो काल म्हणटा पूत भायर पडलो, बेल्लो जिवन जाला हर एक तो सांगता जाल्यार तो आयकूंक तयार ना. तो पळया ताचें पळया आर्ग्युमेंट कितें पळया. पूण ताणें आपल्या बापायक जाप दिवन म्हणलें, बापा पळय इतलीं वर्सां एक गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. प्रेज गॉड. पळय हाच्या मनांत पळया तो बापाय सांगत आसा, बापाय सांगत खावन जेवन काम करनासा, ताच्या मनांत कितें पळया गुलामा बरी तुजी आपणाकच. खालें उलोवन येयलें ताच्या तोंडार ताका देवाचें उतार काडटा. बरो मनीस आपल्या बऱ्या भांडारांतले बऱ्यो वस्तू भायर काडटा, खोटो मनीस आपल्या खोट्या भांडारांतले खोट्यो वस्तू काडटा. आमच्या भितर कितें आसा तें आमच्या तोंडार जावन येता. ताच्या मतीर कितें आसलें, हांव गुलामा बरी काम करता. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितारी आमी अशेंच चिंतला, हांवें त्या देखून सांगचें आमी तें करता हें करता, आमी देवाक मानूंक साध्य ना मोगाच्यानो. कितें जिजून केला गुरसार संबद्ध संपयला तें सत म्हणून जेल्यार मात साध्य. जर तर म्हज्या बऱ्या कामा वरवीं हांव देवाक मानवता जाल्यार जिजून ह्या संवसाराक येवन इतले कश्ट, इतले शिरापाचें मरण, तें अवमान, तें निंदा, तें लेजेचें मरण, विणगे मरण मराचें आसलें की गज आसली की हांव म्हज्या बरेपणा वरवीं म्हज्या नित्यवंतपणा वरवीं हांव देवाक मानवता जाल्यार
जायते फावटी आमची परिस्थिती ह्या व्हडल्या पुता बरी जायना जायते चिंतात हांव तें करता हें करता त्या देखून देवाक मानूं जाता ना. देवाक आमी भावार्थान मात्र मानूंक जाता आनी कितें जिजून केलां ताचें सत मानल्या वरवीं आनी ताणें केल्ल्या त्या कामाचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं मात्र म्हज्या जिवितांत हांवें देवाक मानूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. पळया गुलामा बरें तुजे खातीर हांव घडलो एकच एक फावटी तुजे उतार हांवें मोडूंक ना तरी म्हज्या इश्टा सांगाता गम्मत मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकट्याचे पिल्सयत तुवें म्हाका दिलें ना. पळया ताका कोता बापाय सांगात आसा तो जाल्यार ताचे उतरा खाला हांवें गुलाम बरी म्हज्या फ्रेंड्स सांगात एक बोकट्याचे पिली दिवना. पळया ताची चिंता पळया कितले म्हणसर. पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवत ताचेर उबाड केल्लो तो फाटी आयलो म्हूण तुवें ताचे खातीर पुश्टी पटको मारलाय. पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें पुता तूं सदांच म्हजे सांगात आसाय. पळया बापायची जावप ताका गुर्तू ना. बापाय सांगता तूं सदांच म्हजे सांगात आसा पूण हेच्या मदीर घालें हांव गुलाम म्हाका एक पडको दिवना. बापाय घालें सांगता तूं सदांय म्हजे खातीर जर तर सदांय ताचे सांगात आसा तसो बापय कोण म्हूण ताका गुर्त आसल्यार ताणें भीक मागची गरज जागी. हर एक ताचेंच जालें. जायते फावटी आमच्या जिवितार अशें जावन आसा आमी सांगता देवाची भुरगीं आमच्या बापा म्हूण म्हणटा आमचो बाप सर्गीचो म्हणटा आमी आनी कितें देवा लागीं भीक मागून आसा. आमचें मागणें भिकेचें न्ही मुगो न्हू केदाळे अर्गां मागणें जायचें. केदाळ आमी कितें आसा ताका आमी अर्गां दिता तेन्ना मात आमी आमच्या जिवितांत कितें म्हणटात बरेंपण पळोवंक जाता. आतां तुमी चिंता तुमकां काले म्हणले कोणी म्हणे गिफ्ट दितात जाल्यार तुमी काले म्हणटा ताका थँक्यू म्हणटा सव. तशेंच जेजू काले म्हणटा इट इज फिनिश्ड संपदलें म्हळ्यार हांवें तुजें बसोवं तुज्या सलवसां बसोवं तुज्या बोक्षणे खातीर तुज्या अभिशेका खातीर तुज्या समृद्धी खातीर तुज्या रक्षणा खातीर हर एक हांवें कर्ण जाला. म्हज्या गायन तुका गूण कर्ण जाला आनी आमी आनी की दी 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 म्हणटा हांवें कालें करीचें ताणें फिनिश्ड म्हणटा. हांवें जेजू तुज्या गायनी जेजून आमकां ताच्या गायन गूण केला म्हणटा ताका हांवें खालें करूं अर्गां दिवंक जेजू तुज्या गायनी म्हाका गूण केल्लें हांव तुका अर्गां दिता. देवाचे उतार खालें म्हणटा 2 कोरिंथीयन 8:9 आमकां समस्या आसल्यार पयशाचे जेजू क्रिस्त ग्रेस्त तरी ताचें उदारपण तुमी जाणात तो आमच्या खातीर दुर्बळ जालो ताच्या दुर्बळके आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी जावन आसली. जेजू तुजें उतारपण म्हाका ग्रेस्त केल्याक आमी तुका अर्गां दिता कित्याक आमी अर्गां दिता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी देवाची महिमा पळयता मोगाच्या न्हू. त्या देखून पयल्यान पयलीं आमकां गोत आसाचें जिजून आमकां कितें केलां ताच्या विशीं आमकां समजणी आसाचें. ही समजणी केदाळ मेळटा तुमकां मार्केटीर खंय मेळना. केदाळ तुमी देवाच्या उतराची सताची शिकवण आयकतात ती समजून घेतात आनी तुमच्या जिवितांत कार्य रुपाक घालतात तेन्ना तुमच्या जिवितांत देवाची महिमा तुमी पळयतात. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. पळया पुश्टी पटको मारलें पूण ताच्या बापायन ताका सांगलें पुता तूं सदांच म्हजे सांगात आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मोन पावलो. पळया मोन पावलो म्हणटा कितें मेल्लो गे तो कुडींत आसलो समा मोन पावलो कितें म्हणटा म्हळ्यार संवसारांत आज जायते जण मोन पावल्यात कशें कुडींत न्ही आत्म्यांत. म्हळ्यार आत्म्यांत संबंद ना देवा थंय खाली फिजिकल रितीन आसात. आत्म्याचें खाण ना आत्म्याचें खाण देवाचें उतार ना खाली कुडींत मात खातात जेवतात वाडटात. केन्ना आमी आत्म्या जावन पयस जावं तें सत्मीक मरण जावन आसा. केदाळा देवान उत्पत्ती ग्रंथार वाचल्यार कळटा जर तर ह्या रुखाचे फळ केल्यार तुमी मरतल्यात म्हणलें तांणी मेल्यात की फिजिकल मरणात म्हळ्यार आत्म्या जावन कनेक्शन सुटलो तें मरण आत्म्याचें मरण. कडस दवरा मरण म्हळ्यार आत्म्या जावन पयसाचें म्हणून देवाच्या देवातावन पयसाचें देवाच्या हजारपणां जावन पयसाचें देवाच्या उतरां जावन पयसाचें तें जावन आसा मरण. केदाळ आमी भावार्थान मरता देवाच्या उतरां जावन पयस येता त्या केदाळ बापायचो संबंद आमी तुट्टा आमच्या जिवितांत कितेंच बरेंपण पळोवंक साध्य ना. त्या देवाच्या उतार सांगता जर तर सगळो संवसार जिखून तुजो जीव उगडायला कितें फायदो फाल्यां व्हरूंक जाता की ना. केदाळ आमी आत्म्यांत ग्रेस्त जाता तेन्ना मात्र आमी कितें ह्या देवाच्या उतरां मरिफाद सता मरिफाद आमकां सुटका मेळटा. हीच उतरां आमी सदांची उतरां हेरांक दितना तांच्या जिवितांत उजवाड येताना ते आमी व्हरूंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. पळय मोन पावलो तो आतां परत्यान जिवान जाला सुकून गेल्लो तो परत्यान मेळना. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया. त्यातून उडास धरया मोगाच्या न्हू. आज तुमी हो संदेश आयकला जर तर तुमी खरेपणी आज पश्चाताप पावतात आनी दूख धरतात म्हणजे तुमचे चिंताप तुमी बदलयतात ह्या उतरा प्रमाणे देवाचो मोग कितें म्हूण अनुभव करतात
तुम्ही कितें तुमच्या जिवितान होगडायला ताच्या दोरत्या मापान तुम्ही पाटी घेतात. त्या देखून आज आमी निर्धार करुया, जेजू थंय पाटी येवया आनी ह्या संवसारांत एक नवें जिवीत जिवंक आमी मेट काडया. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. ह्या वेळार आमी दोळे धांपया. मोगळा बापा, ह्या वेळार तुज्या उतरां मरिफात तुवें आमकां हे सत कळीत केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. कशें वेंचीक पोतू आपल्या निर्धारा वरवीं बापाय तावन पयस केलो, तशेंच आमी जायते फावटी आमी घेतलेल्या निर्धारा वरवीं तुजे तावन पयस गेल्या आनी तुवें आमकां कितें पुरा जोड दवरलें तें आमी उगडायलां. परत ह्या वेळार जेजू तुज्या उतरा प्रमाणे आमी पश्चाताप पावता, म्हणजे आमचे चिंता बदलिता आनी तुज्या उतरा प्रमाणे आमी तुजे लागीं येवन राजी जाता. कशें तुवें वेंचीक पुताक परत ताका वेंगेंत घेतलोय, मोग दिलोय आनी दोगलो घालोय आनी मुदी गेले आनी मोचे गेले, त्याच रितीन तूंय आमकां स्विकार करताय, स्वागत करताय. ह्या तुज्या वर्त्या मोगा बसत आमी तुका अर्गां दिता. कशें तुवें आमचो हो मोग आमकां तुवें दाखयलोय, असो मोग आमी हेरांकी दिवन ह्या संवसारांत एक पजळचे दिवे जावन, संवसाराचो उजवाड जावन, पृथ्वेचे मेट जावन तुज्या नांवाक महिमा दिवंक आम्हा सर्वांक फावो जावन दी. हे सर मागणी करता तुजे पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन, आमेन, आमेन. दिव्यवाणी